आयचो हो दीस गोंयच्या एस टी खातीर खूब असो उमेदचो दीस आसा आनी ह्या बिला खातीर खूब लोकांनी आतां पर्यंत स्ट्रगल केल्लो आसा आनी उटाया संघटनेन सुद्दां अनेक आंदोलन केल्लें, अनेकांनी हाल अपेश्टा सोंसल्यो, मंगेश आनी दिलीपान बलिदान केलें, गोविंद गावडे आनी मालू वेळेर वासोशीच कैदी गेले, अनेकांनी खूब अशे हाल अपेश्टा सहन केले, कश्ट घेतले. सुरवाते साकून सुद्दां एस टी रिजर्वेशन जावचे पयलीं आनी जाले नंतर सुद्दां ज्या ज्या आमच्या समाज बांदवांनी मोठे आंदोलनात भाग घेतलो त्या सगळ्या समाज बांदवांचो हांव खूब असो उपकारी आसा, खूब असो आभारी आसा संघटनेचो नेता ह्या नात्यान. आनी आमचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी तशेंच श्री अमितजी शाह यांनी एक आमकां उठाव संघटनेक आनी एक डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे डेलिगेशन दिल्लें गेल्लें. तांणी आमकां आश्वासन दिल्लें की हे रिजर्वेशन जे बील आसा तुमचें गेल्ली 4 निवडणुकां फुटले ते हे फावटी दितले. म्हाका खात्री आसा ते बील रोखडेच राज्यसभेक पास जातलें. आमी धन्यवाद करतात गोवा सरकारचे प्रामुख्यान डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे. आमची ही मागणी उशिरा का जायना मानून घेतली आसा. गोंयचे तमाम आमी म्हणलें हालीं सुद्दां म्हणलें जेन्ना बील पास जाले नंतर सुद्दां आनी ताजी कारवाई सुद्दां ह्या 27 आमकां मेळटली खात्री आसा. आय एम ऑलवेज पॉझिटिव्ह एंड ऑलवेज गिव द स्टेटमेंट दॅट दीस BJP गव्हर्मेंट वील गिव दॅट ड्यू रिजर्वेशन. ह्या प्रमाणे ते केल्लें आसा आनी म्हणूनच आमी म्हणलें की जाले नंतर उटाया संघटना डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे मोठा भव्य असा सन्मान करता. म्हाका दिसता ती वेळ आयिल्ली आसा आनी ऑफिशियल आमचे डेलिगेशन मेळटलेंच. आज हांव पणजे आसलो आनी आयकल्या नंतर ह्या स्थानकाक भेट घेवप हें म्हाका दिसता म्हाजें कर्तव्य आसा. कारण हांगा डेप्युटी स्पिकर म्हणून काम केल्लें आसा, मंत्री म्हणून काम केल्लें आसा. इट इज अ व्हेरी हॅप्पी डे एंड हांव सगळ्या गोंयच्या तमाम एस टी समाज बांदव, नॉन एस टी सगळ्या गोंयकारांचे हांव खूब अशे आभारी आसा. आनी लेट अस वर्क फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री, प्रोग्रेस ऑफ आवर गोवा आनी युनायटेडली आमी सगळे जे काही इश्यू आसात तो खऱ्या अर्थान गोंय सुजलाम सुफलाम करपा खातीर सगळ्यांचे कडच्यान सहकार्याची अपेक्षा करता. धन्यवाद. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.